GFA तिसऱ्या विभागाच्या गट सी फुटबॉल सर्तीत युनायटेड बॉयज दांडो कोलवा युनायटेड FC बेनावले आड खेळलो। कोलवा पंगडान देख दिनो खेळ खेळत 2-1 गोलांनी मॅच जिंकली। बेनावले दांडो खेळामळार जाल्ली ही सर्त बरीच रंगली। सुरवेक बेनावलेच्या शिडनान कोलवाचो कीपर रिवाक अजापित करून दुसऱ्या मिनटार कुशळतायेन प्लेसमेंट करून सुरवेक आघाडी मेळयली। पण कोलवान वेंगेच प्रतिकार केलो आणि क्लाउडसन गोयशाच्या बऱ्या पासाक लागून क्लायवान बरोबरी केली। खेळ दुसऱ्या अर्ध्यात वता तसो बेनावलेन जायते यत्न सुरू केले, पण डेक्लन आणि कॅडन हांच्या आदारान बिवनाच्या फुडारपणाखाला घट्ट संरक्षण मोडप आव्हानात्मक दिसले। 66व्या मिनिटार असलमान कोलवा खातीर महत्वाचो गोल करून आघाडी घेतली। बेनावलेचे वटेन एल्जिओ आणि रॉसली हांनी बेस बरे यत्न केले, तरी तांकां गुण समांतर करपाक भोव कष्ट घेवचे पडले। निमाणे युनायटेड बॉयज दांडो कोलवान 2-1 अशें जैत मेळयले। GOA365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।